दर वर्सा प्रमाण अंदूय गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या तीर्थक्षेत्रांचेर महाशिवरात्र भक्तिभावान आनी व्हडा उमेदीन मनयली। शेकड्यांनी भक्तगणांनी लिंगाचेर दुधाचो अभिषेक आनी हेर विधी करून देवाची सेवा केली। पळयात महाशिवरात्रेची कांय खिणचित्रां। आज सगळ्यात पहिली महाशिवरात्रेचे सगळ्या समस्त दिवचलकारांक आणि गोंयकारांक परबी दिता। आज जो महाशिवरात्रेचो कार्यक्रम आसा तो लिंगाचे कोणी दिवचले ह्या गांवांत जाता। हे जे हो वाठार जो आसा हे स्वयंभू देवस्थान आसा हांगा, कारण हांगा खुबशे पयले पासून मोठ्या प्रमाणात कार्यक्रम जाल्ले वयता, मोठो उत्सव जालो वयता। आता सकाळी पहाटे 4 वरांचेर हांगा लघुरुद्र जाले, अशी 2-3 लघुरुद्र कंटिन्यू जाली वयतली। मागीर कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात आसा। हे जे हांगा नदी आसा, ह्या नदीची एक मोठी स्टोरी आसा। तर हांगा पुरातन काळा पासून एक लिंग आसा आणि ते स्वयंभू आसा, म्हणून हांगा लिंगाची कोण म्हटली वयता।